भाव भयणीनो देव बरो दीस तुमकां दिवं. देवाक दिन आसूं आयच्या दिसा पासत बरे भशेन हो दीस सारूंक आयच्या मिसान आदार मागुया. आयच्या मिसाचें तें सांव जावन आसा देगीन द कॉस्ट ताजे आत्म्यांक आमी मीस भेटयता. ताजे पासत मागतना म्हाका 50 वर्सां पदरीपणाची आयज जातात. देवाक दिनवासाना तुमी देवाक म्हजे बरोबर दिनवासाक म्हजे पासत मागात. तशें 25 वर्सां काजाराची डॉमिनीक अंदामेरी फेर्नांडीस तांचे पासत तांचे काजार जिविता पासत खरेंचपणी देवा लागीं मागुया. बर्थडे लॉरेंटिना ग्रासियस आनीक कोण बर्थडे मनयता मे बी काजार दीस मनयता मागुया तांचे पासत. भोव करून दुयेंती पासत मागुया. एकामेका पासत मागून हे मिसान बरे भशेन म्हणटा घेवचो. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवें आमच्या आसुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देव बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. आयच्या दुसऱ्या वाचपान कालची खबर जी आमी आयकला हांव जिविताचो उंडो जेजू आमकां सांगता. जायते ताचे शीस गुणगुणटात. तो जिविताचो उंडो कसो जावंक जाता, ताका कसो खावंक जाता, ताचो पाट्टाव कसो करूंक जाता. ते पासून जेजू आयज जाता शिसांक तुमी म्हजेर विस्वास दवरूंक सोदिनात, सोडूंक वचोंक सोदतात. आनी पेदर उलयता खंय वचूं सायबा, तूं जावन आसा जिविताची जोर, तुजे भायर जिवीत ना. आमी तुका चिटकून रावतले सोडचे ना म्हणटोच पेदरूचीं उतरां आमच्या मनान काड जावन घेवया. जेजू जिविताची जोर, ताजे भायर सूख ना म्हणटोच ताका सोडून खंयसरूच आमी वचूंक जायना. हे शाणपण आमी चलूंक आयच्या मिसान आदार मागुया. मागणें आमचें देवाक मानूंक पातकी म्हण उठकून सगल्या गुन्यांचे बोगसून हें देवा लागीं एकामेका लागीं मागुया. दूख धरून म्हणुया हांव पात सर्वप्रभुदा देवा तुमकां भाव भयणीनो जगण्या उच्चारून सांगता मनान चिंतून तानान उच्चार वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. हे विस्वास भुरग्यां सदांच कुवार बरयक सगळे देवतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वता देवा लागीं विनोद करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोरपोत विधात देव आमची काकूत करूं आनी आमची सगळीं पातकां बोगसून सगल्यांक ससणीच्या जिविताक पावूं. देवा आमच्या बापा तुजेर विश्वास देंवतले आमकां पवित्र स्नानाचे जोरीन तुवें नवीं केलें. सोरकोटेपणाचे झोयत व्हरून तुजे उदारपणाची कृपा विश्वासीपणान आमी सांबाळूंक तूंच आमकां तुजे भुरग्यांक मूळ पासून राख. हें आमी मागता आमच्या आसुम्या तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळीं पवित्र आत्म्याचे एकपणान जेतन राजोड चलयता ससणच्या ससणांक. बसून देवाचें उतर आयकुया. दोन दुताच्या इतिहासा वेलें वाचप.
आख्या जुदवान गालिल्यान आनी सामारियान पवित्र सभा सवस्थायेन जेताली आनी सुमयाची भोक्ती करून आनी पवित्र आत्म्याचे बुजवणेन बरोवन ती वाडटाली. गांवांनी भेट दिवंक वचून पेद्रू शेकी लिदेन रावतालो भोगताशी पावलो. थंय ताका एनियस नांवाचो एक आरकार मेळ्ळो. 8 वर्सां तो खाटीर पडलोलो आसलो. पेद्रून ताका म्हटलें, एनियस, जेजू क्रिस्त तुका बरो कोत्ता. उठ आनी तुजें बिशाणें सारकें कर. आनी तो रोखडोच उठलो. लिडेन आनी शारोनान रावतल्यांनी ताका देखलो आनी तीं सगळीं बावाट धरून सुमयाशी पोत्तोलीं. जोप्पा नगरान ताबिता ग्रीक भाशेन दोरकास नांवाची एक भोक्तीन आसली. आख्या जिवितान ती सदांच खूब दोयाल कुरण्यो कोत्ताली आनी भीक दिताली. त्या दिसांनी ती बरी ना जाली आनी मेली. तांणी तिका धुली आनी उपरांत वयल्या कुडान दवरली. लिदा जपाक लागीं म्हणटोच पेद्रू थंय आसा म्हूण तांणी आयकलें. ताकतीन दोगां मनशांक ताचेशी पाठयलें अशें सांगून, जाता तितल्या बेगीन आमचेशी ये. तांचे बरोबर पेद्रू नीट आयलो आनी पावतोच ताका तांणी उंचल्या कुडान व्हेलो. ताका बेडो घालून सगल्यो विधवा रडटाल्यो आनी आपणाक दोरकाशान आंगलीं आनी हेर वस्त्रां केल्लीं तीं ताका दाखोवंक लागलीं. पेद्रून तांकां सगल्यांक भायर काडलीं आनी दिंबी घालून मागणें केलें. उपरांत मेल्ले कुडी वाटेन पोतून ताणें म्हटलें, ताबिता, उठ. तिणें आपले दोळे उगडले आनी पेद्रूक पळोवन ती बसली. हात दिवन ताणें तिका उबी केली आनी उपरांत भोगतांक आनी विधवांक आपयली आनी ती जिवी जाल्या म्हूण तांकां दाखयलें. ही खबर सगल्या जोपाक गाजली आनी जाणट्यांनी सुमयाचेर बावाट दवरलो. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. ह्या आयकलेल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो हे परी. सर्वेस्परान इतलें बरें केलां कशी म्हूण आमी ताका फारीक कोत्तेल्या. सगलीं म्हणोया, सर्वेस्परान इतलें बरें केलां कशी म्हूण आमी ताका फारीक कोत्तेल्या. सर्वेस्परान म्हाका इतलें बरें केलां कसो म्हूण हांव ताका फारीक कोत्तलों. सर्वेस्पराचें नांव घेवन सोडवणेचें पात्र उबारतलो. जबाब, सर्वेस्परान इतलें बरें केलां कशी म्हूण हांव ताका फारीक कोत्तलों. सोबे माजार सगळे ताचे पोरजे मुखार सर्वेस्पराक केल्ल्यो आंगवण्यो पाळतलो. सर्वेस्पराचें दोळ्या मुखार ताच्या भोगतांचें मरण भोव मोलादीक. जबाब, सर्वेस्परान इतलें बरें केलां कशी म्हूण आमी ताका फारीक कोत्तेल्या. हांव तुजो चाकोर सर्वेस्परा, तुजो चाकोर हांव, तुजे चाकोनीचो पूत. म्हज्यो सांखल्यो तुवें तोडून उडयल्याय. सर्वेस्पराचें नांव घेवन दिनवासनेचें बलिदान भेटयतलो. जबाब, सर्वेस्परान इतलें बरें केलां कशी म्हूण आमी ताका फारीक कोत्तेल्या. उद्गार, तुजीं उतरां सुम्या आत्मो आनी जिवीत. तुजीं उतरां सासणाच्या जिविताची. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवाबा पोरमोणें जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सुम्या.
जेजूच्या शिसांतल्या जायत्या जाणांनी म्हळें तो सांगता तें कठीण लागता, कोणाच्यान तसलें आयकून घेवंक जायत. हाका लागून आपले शीस अशें गुणगुणटात म्हूण आपणापीच उत्सुकी जाणां जावन जेजून तांकां म्हळें, हें मानून घेवंक तुमकां जोड लागता. आनी मनशाचे पुताक आसलो थंय चडटना तुमी देखशात जाल्यार ओतमाकूय जीव दिता, मास कित्याकूच उपकारना. तुमकां हांवें सांगलां तीं उतरां ओतमान जिवीत, पूण तुमचें मोदें विस्वास दवरिना तसलीं कांय जाणां आसात. कोण कोण विस्वास दवरचे नासलीं आनी कोण आपलो घात घेतलो आसलो तें जेजू पयलींच ताण जाणा आसलो. ताणें म्हळें, देखूनच हांवें अशें सांगलें, बाबा कडचें हें देणें घेतल्या बगर कोणूच म्हजी सुशी येवंक शकना. त्या उपरांत ताचे शिसांतले जायते जाण पाटी सरून गेले. सांगाता ताचे आनीक भोवना जालें. जेजून 12 जाणांक म्हळें, तुमी वचूंक सोदतात? सिमोन पेद्रून ताका जबाब दिलो, सायबा, कोणाशें म्हूण आमी वेतल्या? तुजीं उतरां ससनाच्या जिविताचीं आनी तूं देवान संस्कार लायलो म्हूण आमी सत मानता आनी आमकां खात्री आसा. जेजून तांकां जबाब दिलो, तुमकां 12 जाणांक हांवें विचून काडल्यात की ना, तरी तुमचे मदलो एकलो देंवचार. क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखाणी तुका क्रिस्ता. बसा. भाव भयणीनो, पास्कांची परब जालेल्याक पयलें वाचप आमी आयकता. पयलें क्रिस्तांवांचें जिवीत. जेजू जिवन जातच तांकां कितें घडटा, जिवीत तांचें कशें चलता, जेजू पासत कितें करूंक ते तयार आसतात. हें आमी सगळें ह्या दिसांनी पयलें वाचपान आयकता. आनी आमी आयकता जेजू भायर तांकां आनीक जिवीत ना. कितेंय जायत तांकां जेजू जेजू जेजू. सूख दूख त्रास कश्ट सगळें कितें येत जेजू. जेजूचेर घट विस्वास तांचो. आनी त्या जेजूचेर विस्वास दवरून सगळीं एकठांय जियेतालीं, बागाक जियेतालीं, एकामेकाचें चिंतून जियेतालीं. धर्मदूतय हे जेजूचेर पातयेवन जायतीं अजापां करी. आयज आमी आयकलां पेद्रू 2 अजापां कोत्ता. एक 8 वर्सां आर जाल्लो मनीस, 8 वर्सां खाटीर पडलेलो मनीस. ताची खबर पेद्रूक सांगतच पेद्रू त्या मनशाची वेता आनी ताका सांगता, देव जेजून तुका बरो केलो, उठ. आनी 8 वर्सां आर जाल्लो मनीस चलोंक लागता, भोंवता जेजूच्या नांवान. उपरांत लागींच जॉपा एक बायल, रान बायल, जायतें बरें करी, जायतें बरेंपण शिंपडायताली. दुयेंत जाली आनी ती मेली, ताबिता. त्या लोकांक ताज्या फ्रेंडांक गमलें पेद्रू जेजूचो शीस लागीं गांवांत आहा म्हणून. तोय जेजूच्या नांवान अजापां करता. ताका वचून आपोवन हाडटात. आनी पेद्रू ह्याच पुनर्जीवन जालेल्या जेजूच्या नांवान हे मेलेले बायलेक ताबिताक मरणांतलें जिवन करता. ही पदवी पुनर्जीवन जालेल्या जेजूची. इश्टानो, आमकां हेंच देणें मागुया. आमच्या जिवितान पुनर्जीवन जाल्लो जेजू भितर सरूंक, आमी ताका आपणावंक आनी आपणायल्या उपरांत ताजे पासून आमी कितेंय करूंक, कितेंय सोडूंक, कितेंय सोंसूंक तयार आसतले. दुसरें वाचपान आमी आयकलां जेजू मरच्या आदीं जेजून शिसांक लोकांक सांगलेलें, हांव जिविताचो उंडो. म्हजेर कोण विस्वास दवरता मरचो ना, खुशाल आसतलो. म्हाका कोण खाता जिवीत आसलेलें ताजें सगळें. जायत्या जाणांक तें समजलें ना. जायतो लोक एके भाशेन सोडून गेलो
इवन ताजे शीस सोडून गेले. आनी जेजू अपोस्तलांक धर्मदूतांक विचारता, तुमी वचोंक सोदतात, तुमकां हें म्हजें सांगणें आगोट लागता? आनी पेद्रू जबाब दिता, खूंय वचों? खूंय वेतलें हांव सायबा? तुजे भायर सूख ना. तूं एके भाशेन सुखाची जोर, आमी तुका चिटकून रावतले, कितेंय जावं तुका चिटकून रावतले अशें पेद्रू सांगता. आनी हे जेजूचे शीस धर्मदूत पयले क्रिस्तांव कितेंय जावं जेजूक चिटकून रावले, जेजूचे शिकवण प्रमाणे जियेले आनी कितेंय ताजे मोगा पासो सोंसूंक तयार जाले. इश्टानो, आमकां हे दिसांनी हेंच देणें मागुया, पुनर्जीवन जालोलो जेजू आमच्या जिवितांत भितर सरूंक, आमकां ताजी ओळख मेळूंक. आनी आमकां एकदां ओळख मेळ्ळी, जिवितांत भितर सरलो जेजू, आमी ताज्या मोगा पासत कितेंय करूंक, कितेंय सोडूंक आनी सोंसूंक तयार आसतलो. कित्याक पुनर्जीवन जालोलो जेजू जावन आसा जिविताची जोर. हेंच आमी करूंक आमकां आदार दी म्हूण आयच्या दिसान मागुया. बसूनच भेटोन गीत गावया. बेटोनी वेळार गायन गावया. C25 नाव आमचे लागीं, पेज 39. C25 पेज 39. म्हजे भाव भयणीनो, हें म्हजें तुमचें बलिदान सोरपोर पिता देव बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या देवा, तुजे कुटुंबाचें बलिदान दोयालयान मानून घे. तुवें आमकां फावो केलें ती देणी आमी वगडायना जावच्या, ससणेच्या सुखाक आमी सालामतीन पावच्या, आमकां तुज्या भुरग्यांक सदांच राखून दवर. हें आमी मागता तेच तुजे पुता जेजूचे नांवें. सर्वेस्पोर तुमचे सगळें आसूं. तुमचे सगळें आसूं. आमची कार्ड जावं बारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बाता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन भासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर कडेन तुका आमी वाक हाडूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून हे उत्तम पास्कच्या काळार जे मोहिमेची करीत आनी वाकाणी व्हडता दोबायजान आमी करूंशी, कित्याक जेजू जाला आमची पास्कांची बरी. ताचे वरी एक नवो काळ उदेलो. पातकाचो लांब युग संपलो. इबाडलेलो संवसार नवो जालो. मनीस परस पुर्णायेक पावलो. देखून पास्कांच्या संवसाराच्या नादार उलासा सगलो संवसार आनी सर्वीचे सगळे दरबार निरंतरें गायतात तुजे मुखार.
Konkani संसार बोला तुझ्या वैभवा उसर्गी तुका सोयसूर उसर्गी तुका सोयसूर सर्वेस पोराचे navieta सर्वेस पोराचे navieta taka soyसूर taka soyसूर उसर्गी तुका सोयसूर उसर्गी तुका सोयसूर बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोद तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इंदळी पवित्र करून आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक विशया आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी समेज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पिसाद समोर खुशी तेच परें जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेज घेयात मनांतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची कास नव्यान ससनी कराराचें हें रगत भात कशें बॉक्सान मेलच्यात तुमचे बसत समेज मनशां बसत ते वारोवतलें हें म्हजें उगडासाक करात Bavartaco god porgotuja. Sumia Jesua mi ondogata ani ekashite dieta vitemati tu vubovanesu ami tuce moro Golgotha. Bapa, जुरीच्या मन नाचान पुनः जिवंत पणाचा आमी भक्त अनुग्रास करता पुनः जिविताचो मुंडो आनी सरवणीची काज तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सभा करूंक आमकां तुवें फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जिरीची कोणा रागो शेवतलेल्या आमकां समेज सांग पवित्र आत्म्या बरोबर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विश्वासलेची पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यान बापा फिलीप नेरे आमचे गवडे बापा आनी सगळे यानिके वर्गां बरोबर तुका प्रिती मोगान बडोय पुनः जिवंतपणाचो बरो धरून मेल्यान ते आमचे सगळ्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां त्रिश्टा गतीन मेल्ल्यान समेज सांग तुजें पोरजोलीत मुखामोल पडोवंक फावो कर आम्हा समेज तांचेर दया करून आमी मागता करमरी देवची मायज संगती बेगीन धरून दिता आनी सरकणी तुका मनावयल्यान सगळे भक्त बरोबर ससणीच्या सुखान आमकां वाट दी तांचे संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुजे पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू संगता त्या जेजू ताईन पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर पोद बेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससणीच्या ससनांक बापाक सर्गीच्या मोगान उलो मारुया आमच्या जिविता पासत करेक्टपणे क्रिस्तांवपणा पासत ताका दिन वाचुया जुरीचे सरांक घोट विश्वास धरून एक बरें क्रिस्त जिवीत आमी जिवंक आमकां आदार दी म्हूण बराबर सगळें बापा लागीं मागुया आमचे बापा तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजें कशें स्वर्गांत जाता
तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशें आमची पातकां गो आनी आमकां तांणे पिरांव दिवं नाका. सर्वेस्परा वायटांतली तूं आमकां निबार. दया करून जिवितान आमकां सवस्ताय दी. सर्गींच्या सुखाक आमच्या सरोंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बरो आशान आमी अवतरता. तर आमकां चुदार काकुतीन सर पातकांतली सुटोय. सुराकांतांतली तूं आमकां सगल्यांक वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें धर्म दोतांक मेळ्ळें. तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां हांव दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, तुज्या पवित्र सभेच्या वावरताचे दिश्ट घाल. जगचे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजो जियेताय नराजोड चलयताय. ससनाच्या ससनांक सुम्याची शांती सरांगाल तुमचे सवे आसूं. मोगान एकामेकाक शांती दिवया. शांती तुमचे देवाचे शेळे संवसाराचें पाप कर. हो जेजू खरो देवाचो पूत सगळ्या कश्टांचे मरणाचे झोयत व्हरून पुनः जिवंत जाला. ही देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती. हो तो जेजू जो आमकां जिवीत दिता आनी फुडल्या जिविताक आमकां सूख दिवंक आपयता. ही देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती. जेजूच्या जेवणाक आमकां सगल्यांक आपयल्या ती आमी सगळीं सुभागी. ह्या भितरचें म्हाका तुमच्या उतरान म्हाका क्रिस्त प्रसादा वेळार गायन गावया. D46 शेल्यांक हांवदार पेज 74. D46 पेज 74.
प्रार्थना. भोवमोगाळ बापा, दोयालें तुवें आमची सरवण केली, तो दोयालयान आमकां सरांत सांबाळ. तुज्या पुताच्या कश्टा मरणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली, तशेंच ताचे पुनर्जीवनपणाक लागून तुवें आमकां दिलोलो संतोश निरंतरी सांबाळ. हें आमी मागता त्याच तुजे पुता जेरूचे नवीन. आमेन. बांबळीनो आयज जावन आसा भांगराचो उत्सव पाद ब्रिटोचो. 56 आयच्या दिसाक ताणें ही माखणी घेतलेली साळगांवचे इगोर्जेंत. आयज हो दीस ताका किरीत भाशेन आमची शाबासकी आनी पोरबी तेची भलायकी पासत मागुया. आज सकाळीं 10 वरांचेर येरा सांगात्या बरोबर हें दिनवासनेचें मीस होली स्पिरीट चर्च पवित्र आत्म्याची इगोर्जेंत मडगांवां जातलें. आमी ताका आमच्या मागण्यांत दवरुया, बरी भलायकी ताका मागुया. आज सांजे 7:15 आमचो कोर कांतारी कार्यावळ. तुमी सगल्यांनी तातूंत वांटो घेवंक वांटेली जावं आमचो तुमकां उलो. हो कार्यक्रम करपाक जायते तोकूस आनी जायते दुडू हांव रातीच पळयतालो. सुमार 5 लाख तरी जातात हो देसपेज सगलें करपाक. गायन करता तांकां फारीक करपाक, सगळें गायन करता तांकां फारीक करूंक जाय. आमी चॅक दिता तांकां. मागीर माटू घालपाक, मागीर बँडाचेच 93,000 बँड वाजतले ते. मागीर माटवाचे 1.5 लाख. हें कोत्ता हांव. सगळो आमचो ताळगांवकारांचो एकवट. जायते फावटी आमी न्हय जाल्यार बरें दिसना. म्हणटकीर सगल्यांक काळजा बरीत उलो आयज. तुमी सगळीं येवंक 7:15 7 आमी आयमोरी करतले हांव, मागणी करतले हांव. आनीक 7:15 शार्प आमी कोरकांतार तालिगांव ह्या गायनांतल्यान CL दाई आमची भयण आमकां गायन करूंक आदार दिली. सगळीं आमी येवया आनी सांगाताक थोडोसो वेळ सारुया. आदी फुडें तुमकां सगल्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. फाल्यां गूड शॅपर्ड संडे, बरे गोवळ्याचो आयतार फाल्यां. आनीक फाल्यांचे आमी धर्मदान सेमिनारींक धाडटले हांव. सेमिनरीज आसात सालिगांव, रायतुरा, पास्टल इन्स्टिट्यूट. हांकां आमचो तेंको आमी पाठोवन दितले हांव. हें उदारपण तुमी दाखयता आयल्यान उदीक उदार सेमिनारी सोबेन धांवया. देव बरें करूं. सर्वेस्पर तुमचे सोबें आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सरपद बेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आशिर्वाद तुमचेर घालूं. आमेन. वचात. जिवन जालें जेरूची सदां विस्वास दवरून बरें जिबी जियात. क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. शेवटाक गायन गावया E2 आर्गां तुका सोम्या पेज 76. E2 पेज 76. Sasna suka